तुम्ही बीजेपी भितर कित्याक नात? ना हो प्रश्न तुवें म्हाका न्ही हो तांकां विचारचो पडटलो. ते म्हाका गुणायतात प्रश्न विचारल्यार. हांव सो तुका तुमकांच विचारता. सांगता हे इलेक्शन इज मच बिगर दॅन उत्पल पर्रीकार. ह्या इलेक्शनाक उत्पल पर्रीकार खंय आसा, बीजेपीन आसा, भायर आसा, इज नॉट इम्पॉर्टंट. हांव हे म्हज्या फुडल्या पिळगे खातीर विचार करून करता. म्हाका जी ग्रोथ स्टोरी इंडियेची चालू जाल्या ती फुडें आनी 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां दवरली जाल्यार हांव 9 वर्सां डेव्हलप कंट्रीन रावन आयला. म्हाका दिसता की आमकां ल्हानपणांतल्यान मेळूंक ना तरी म्हज्या भुरग्यांक तरी तशें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग इंडियेनूच मेळचें. आज तुवें पळयल्यार कॅथलीक कम्युनिटी आमी म्हटल्यार तांकां थ्रेट हिंदुआंचो ना, तांकां बीजेपीचोय थ्रेट ना. बीजेपीनूच कितले कॅथलीक वावुरतात सद्या. तांकां थ्रेट आसा एक्सोडस. कॅथलीक एस्पेशली सगळे गोंयकारूच भायर वता बिकॉज ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज, पण कॅथलीक कम्युनिटी सुद्दां बऱ्या मोठ्या संख्येन भायर वता. एकदां तूं थंय सेटल जालो, तुजी फुडली पिढी थंय जाली की मागीर ते परत येवपाक डिफिकल्ट जाता. आनी हे खंय तरी तांच्या कम्युनिटी लिडर्सांनी एड्रेस करूंक जाय. म्हाका दिसता की इकॉनॉमी जर अशी ग्रो जाली जाल्यार एक आमी लेवल क्रॉस केली 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन जाल्यार ह्या सगळ्या भुरग्यांक गोंयांत परत येवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. ती तांणी येवची. हांवें पर्सनल लेवलार 1-2 जाणांक इवन फ्रॉम कॅथलीक कम्युनिटी हेल्प केला. हांव जेन्ना अमेरिकेंतल्यान परत आयलो म्हाका एक पेरंट्स आयले मेळपाक. आमचोय भुरगो थंय सॉफ्टवॅर इंजिनियरींग करता, ताका परत हाड. तो म्हाका मेळ्ळो. आय एम हॅपी टू से दॅट ही इज इन गोवा एंड डुईंग फायन. सो म्हणून ते परत येवंक जाय. म्हाका दिसता हे सरकाराची जी ग्रोथ ट्रॅजेक्टरी आसा. दुसऱ्या सायडीन तो राहुल गांधी आनी कोण सॅम पित्रोडा म्हणटा, अमेरिकेक सगळे पेरंट्स आपली भुरगीं केन्ना कॉलेजान वचपाक राविल्ली आसता, मागीर फॉल्गां मारपाक, कळ्ळें न्ही. इंडियेन पेरंट्स आवय बापूय फूल आयुश्यभर कमयता आपल्या भुरग्यां खातीर. ते आपल्या खातीर काय एन्जॉय करपाक पावना. आनी मेजॉरिटी इवन मिडल क्लास आर लायक दॅट, कळ्ळें न्ही. आयुश्यभर कमयता म्हणजे आपल्या भुरग्याक तरी ते कितें दिवपाक पावतले म्हणून. आनी ताचेर एक कास्ट आनी कितें सेन्सस सर्वे करून ते टॅक्स फारीक केल्ल्या हाचेर संपत्तीचेर, म्हणजे ते तुवें टॅक्स फारीक केला, मेहनत करून जोडल्या, ते काडून घेवपाक सोदता आनी तुका कोण वोट मारतलो दिसतो ताका डिस्ट्रिब्यूट करपाक सोदता. अशी जर हे जालें न्हय, इंडियेची ग्रोथ स्टोरी वील बी ओवर. इंडिया परत ते नेहरूच्या हातून पावतली जेन्ना 3% ग्रोथ रेट आशिल्ली. त्या हातून म्हाका परत वचपाचें ना. सो उत्पल पर्रीकार खंय आसा डज नॉट मॅटर फॉर दीस इलेक्शन.